3 महिन्या पयलीं एक अंजुना पुलीस स्टेशनान एक रेड मारून तितून केनिया नॅशनल जे हांगा भुरगे शिकपाक येता विजा हेचेर तितून तेंच्यांनी एक रेड मारलेली तितून एक ह्युमन ट्रॅफिकिंग अशी ही केस आहली तितून 3 जाण विक्टीम चेडवांक तेंच्यांनी अंजुना पुलीस स्टेशनान रेस्क्यू केल्ले तितून 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले भितर ते बी केनिया नॅशनलाचे असले पण ती केस जाली की ईडीन स्वता इनिशिएट घेतलो ह्या केसीन आनी अंजुना पुलीस स्टेशनाक सांगलें की आमकां ह्या केस रिलेटेड आमकां थोडे डॉक्युमेंट्स जाय पडटले म्हणून आनी ते दोगांनी अंजुना पुलीस आनी ईडी मेळोन ह्या दोगांनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें ह्या केसी बद्दल तेंच्यांनी ईडीन सगळे लिंक काडले की खंय खंय कोण कोण ह्या ह्युमन ट्रॅफिकेन आहा तो आनी तांकां कळोन येयलें की ह्या केसीन मनी लॉन्ड्रींग जे पयशे ते ह्युमन ट्रॅफिकेन यूज करता आनी ते पयशे तेंच्या कडल्यान घेता आनी ते ट्रान्सफर केनियाक धाडटा म्हणून तांकां कळ्ळें आनी तेच्या मागीर हे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें कमीत कमी 2 म्हयने हे तेंची सगळी विचारपूस सगळे इन्वेस्टिगेशन करताले आनी काल सांजचे जो मेन हांगाचो गोंयचो जो आमी म्हणू शकता की जो मेन सगळे हे करतालो तो न्यूटन म्हणून हो एक केनियाचोच नॅशनल तो हांगा केनियाच्यान गोंयान चेडवाक हाडटालो आनी हांगा ह्युमन ट्रॅफिकेन तांकां यूज करतालो म्हणून अशें इन्वेस्टिगेशनान कळ्ळें आनी तेंचे जे पयशे आहा जे सगळे पयशे एका एकावंटांतल्यान केनिया धाडटाले म्हणून हितून काल ईडीन एक न्यूटन तुमकां सांगलें त्या प्रमाणे न्यूटन हेका अरेस्ट केला अशीच सगळे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी गुजरात पंजाब आनी आनीक 2-3 सिटींनी तेंच्यांनी ह्या केसीक लिंक अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आहा प्रुडंटा खातीर ओमकार पारी।